वेळ्ळी मतदारसंघाचे वोटर हारले आणि आख्खे गोंयभर गोंयकार हारले. कित्याक आमी जे मत दिल्ले ते आज मत दुसऱ्या कडेन दिवन गेले. ही चोरी रात्याचे मध्ये तेमी चोरी केली आणि गोंयकारांक फटयले. तर आयज हो सरकार भ्रष्टाचारान घुस्पलोलो आसा. पॅन्डेमिका टायमाक खंयच्या आमच्या सगळ्या लोकांक कितकोन त्रास केले तुमी जाणा आसतले. आमकां सांगची व्हडली गरज ना. भ्रष्टाचारांतल्यान आमचे तारवटी बाब आसले तांकां हाडपाक क्वॉरंटायनाचे पयशे लायले. अशें करून कितलेच भ्रष्टाचार तांणी केले आनी ताका लागून आयज गोंयकार निराशी जाला आनी हारला. आयज तोच गोंयकार म्हणटा गरज आसा हांकां कुशीन उडोवपाक. जावं BJP जावं काँग्रेस जावं वो आयज ते दुसरे खंयचेर पार्टीर बसून येवंक सोदता. हे उडके मारलेले खंयचीच ते तांकां कुशीन उडोवन सोदता आनी आम आदमीक एक चान्स दिया म्हणून लोक उलयता. जेन्ना पॅन्डेमीक चल्ले तेन्ना कोणाचोच आदार नासलो. जावं सरकाराचो जावं आमदाराचो जावं कोणाचोच आमकां आदार नासलो लोकांक बारीक लोकांक. तेन्ना आम आदमी घराघरांनी ऑक्सिमिटराची कॅम्पेन चलयली बियाना आसतना. तशें ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर घरा कडेन वचून लायताले. जावं रेशनाचे थोडे कोणाक पावयले लोकांक. अशें करून आम आदमी काम करीत रावले. हारले म्हूण घरा ओगीच बसोंक ना. तर आयज ही आमी आम आदमीची वेळ्ळी मतदारसंघात कॅम्पेन सुरू केल्या. हे आमचे पावल आयज ह्या फुर्सा कडेन येवन मागोवन हू हॅज बीन अ गायडींग लायट होली क्रॉस ऑफ बाराडी हाच्या मार्गदर्शनांतल्यान आमी हे आमचो आयजचो पावल फुडें वतले. आयज तुम्ही जाण आसतले आमी गोंयांत खंयच्याय डिपार्टमेंटान गेलो जाल्यार कसल्यो फायल पास करता जाल्यार आमकां पयशे दिवपा पडटात. नाजाल्यार आमी पाटे मारपा पडटात. एक दिसाचें काम आसा तें 10 दीस वयतात. नाजाल्यार आमी MLAक पांय पडपा पडटा. तोच भाशेन तुमी जाण आसतले आमची भुरगीं जायतीं शिकलोलीं आहाय तांकां काम मेळना. तांकां शिकला तसलें काम मेळना आनी काम मेळटलें जाल्यार पत्ते MLA लायक पांय पडपा पडटा. नाजाल्यार पयशे फारीक करपा पडटा. तुमी जाण आसतले कोणूय आमचो दुयेंत पेशंट पासून खंयच्याय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वयता जाल्यार तांकां इन्फ्लुयन्स मारपा पडटा. सगळें अंडर MLA ते हाडल्यार आमची कामां जातात. आनी हें सगळें जाता कित्याक फकत करप्शना लागून. आनी हें करप्शन बंद करपाक आनी डेव्हलपमेंट करपाक गोंयकारांनी जायते फावटी BJPक जावं काँग्रेसाक चान्स दिला तें बरेंपण करपाक. पूण तांचे लायन जालें ना तें आनी हें वायट जायत आसा. आनीक 5 वर्सां दिल्यार तांच्या लायन जावचें ना. देखून हें सगळें बंद जाता जाल्यार पयलें सगळें करप्शन हें ब्रायब दिवपाचें पाट्यो मारपाचें पयशे खावोवपाचें MLA लायन पांय पडपाचें हें सगळें बंद जाता जाल्यार फकत एकूच पार्टी आसा आम आदमी पार्टी. ताका लागून आज आमी हें कॅम्पेन आज चालू केलां वेळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सीक. तशेंच तुमी जाण आसतलें आयज आमी जायतीं टॅक्सांय भरतात. सगळे भाशेन टॅक्स भरतात. पूण आयज म्हारगाय खंय पावली जाणा. पेट्रोल खंय पावला. डिझल खंय पावला. तशे भाशेन भाजी जावं नुस्त्याक जावं तेच भाशेन वखदां आयज उदकाचीं बिलां लायटीचीं बिलां ही सगळी म्हारगाय वाडून वाडून आयज गोंयकार त्रासान पडल्या. आयज त्या टॅक्साचो फायदोय गव्हर्मेंटाक दिता तो पत्तो लोकांक कांयच जायना. आमी हेंय करपाक असले आमी लोकांक फायदो दिवपाचें आमी गव्हर्मेंटान आमच्या दिल्ली गव्हर्मेंटाक करून दाखयलां. तसलेंच आमी हांगाय करपाक जाय आनी हें करतलो जाल्यार आमची आम आदमी पार्टी करतली. हेच पार्टीन करपाक जाता. तेच भाशेन जाण आसतली आज आमी MLAक निवडून हाडटात कित्याक आमी आमचो गांव आमचें गोंय आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळपाक आयज कितलींच ह्या टर्माक कितलींच एज्युटेशन जालीं कितलींच बील जालीं लॉ येयले लोकां पासत न्हू. तुमी जाण आसत CZMP प्लॅन कोल डबल ट्रॅकिंग पोर्ट लिमीट ही जायतीं लोकां एगेन्स्ट बील येयले. पूण आमचे MLA ओगे रावले. तेमी जाप काडला. लोकांक जाय तशें केलें ना. लोक रस्त्यार येतात. हें काम MLA हाडलें पूण हें लोकांक करपा पडलें. हें फुडें तशें जातलें ताकाच निवडून हाडलें जाल्यार. सो MLAचें काम तें फकत हे सायडसान तेशें वयताय आनी ओगे रावताय.
आयज तुमी जाण आसतलें डेव्हलपमेंट आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक हेल्था खातीर तुमी कोवीड टायमाचेर जायती प्रॉब्लेम आयकले आसतले आनी लोकांनी साफर जाली. आमच्या आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सीक मात 50,000 तरी लोक एक हॉस्पिटल ना, एक गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ना, एक 5 पासून बेडाचे, एक प्रायमरी हेल्थ क्लिनीक पासून एक 5 बेड, एक 24 आवर्स डॉक्टर ना आमकां. सो हें जावपाक जातलें. फाटल्या आजचो MLA आहा आमचो एक 20 वर्सां मायज जाली, ऑलमोस्ट 80% मिनिस्टर ताच्या लायन पासून एक हॉस्पिटल घालूंक जालो ना. आमकां 24 आवर्स दोतोर दिवपाक जालो ना पासून पिळ्ळ्यार खंयचे आरेल आमचो एक गांव आहा, तिकडे जायते फुटबॉल प्लेयर जावन गेले, पूण थिंगा आजून पासून एक ग्रावंड ना. तशे भाशेन आयज लायटीचे उदकाचे बिलां तुमी पळयलां. आयज आमचें विजन आमी कितें आम आदमी कितें करूंक सोदता. आमी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी गव्हर्मेंट म्हणटा आमी स्मार्ट सिटी करतले, पूण आमचें तें ना. आमकां जाय स्मार्ट विलेजीस. एक विलेज स्मार्ट जाली, आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी स्मार्ट जाली आनी आख्खें गोंय स्मार्ट जातलें. आतां हे स्मार्ट विलेजीक कितें जावपाक जाय. आमचें विजन आमचे एक विलेजीन एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसपाक जाय. थंयसर 24 आवर्स दोतोर आसपाक जाय. रातचो पासून कोण दुयेंत जालो जाल्यार ताच्या घरा कडेन विजीट करपाचो दोतोर आसपाक जाय. थिंगाच फार्मास आसपाक जाय, थिंगाच आमची नर्सो आसपाक जाय. हे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक विलेजाचे हे आमचो मॉडेल आसतलो. तेच भाशेन आमचें एड्युकेशन भुरग्यांक, आमचें एड्युकेशन आतां शाळा आहाय, बालवाडी आहाय, प्लस तुमगे गव्हर्मेंट एडेड स्कूल्स आहाय. ते स्टँडर्ड आयज प्रायमरी स्कूल प्रायवेट स्कूल आहाय ते भाशेन ना. आमचो ह्या स्कुलांक हे एड्युकेशन सिस्टमाक आमी बरो फांड दिवन हो स्टँडर्ड त्या लेवलार हाडपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय. तेच भाशेन आमची जॉबां एका गांवांच्या भुरग्यांक जे शिकता त्या प्रमाणे तांकां जॉबां मेळपाक जाय. आयज तुमी पळयलें जाल्यार कोण BCom केल्ले MCom केल्ले पासून हॉटेलांनी काम करता, शॉपांनी काम करता, तशें जावपाक शकना. हे आमच्या गांवच्या मॉडेलान तशें आसपाक जाय. आमचे ही मॉडल विलेज म्हणटा ती ग्रावंड आसपाक जाय, सगळ्यांक खेळपाचें, भुरग्यांक खेळपाचें. आयज ग्रावंड आसात थोडे, पूण तातूंत भुरग्यांक खेळपाक मेळना. आमच्या विलेजान खेळटले जाल्यार परमिशन घेवपाक GFAचें. ग्रावंड आतां बांदलेले आसात तेय पासून बंद आसात. आमचे मॉडल विलेज म्हणटा ती स्मार्ट विलेज म्हणटा तितून आमचे बांद, आमच्यो न्हंयो, आमचे दोंगर, आमची शेतां ही आमकां राखपाक जाय, गोंयकारां पासत आनी गांवच्या लोकां पासत. तेच भाशेन आमची स्मार्ट विलेज म्हणजे आमची फेस्टिवलां, जायतीं फेस्टिवलां आसतात आमची जायते वर्सांची. जावं आमच्या गांवांत सांगोड जाता, कार्निवाल जाता, जात्रा जातात, त्या फेस्तां जातात, ती आमकां सांबाळपाक जाय. हे सगळे आमच्या स्मार्ट विलेजीक येवपाक जाय. हे आमचे विजन आसतलें. तेच भाशेन हे सगळे करून मेन म्हणजे आमचे गांवचे भुरगे आयज जाण आसतले तुमी हिंगा काम मेळना म्हण ते गांव सोडून वयतात. आमची एम आसतली आमचे भुरगे हिंगाच शिकतले, हिंगाच काम करतले, हिंगाच बिजनस करपाक शिकतले. हें गोंय आमचो गांव सोडून वचपाक ना, तसलें आमचें डेव्हलपमेंट जावपाक. थँक्यू. हांव आम आदमीक आसल्यार सुरवातेक जावन आसा तर जे मेरेन आम आदमी ही आमची पार्टी जी आमची जोण एकल्याची पार्टी जावन आसा तर आमी जोण